विश्वरूप प्रभु जी का मेगेल नमस्कारो. आता पुढल्या वारू आम्ही जगन्नाथाले कथ ऐकलेलंच विश्वरूप प्रभुजीले मुखांतर ते ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಎದೆ ವಿಸ್ವರ್ಣ ಸುಪುರೋ ನಾ ಕೆಲವು ಜನ ಅಂತೆ ಮಿಸ್ ಕೋರ್ನ ಸುಪುರೋ ते देखो नो ताजी एक ब्रीफ करूया म्हणून लेखला एक 10 मिनिटांना ते कशी वत म्हळ्यार ये जगन्नाथ तागेले प्राकट्य द्वारकांत जल्लले कृष्ण वृंदावनांतू तागेले बाल्य लील जत्तची इक्र वर्सारी मथुरा अंत वचून कंसाक जीश मारता तेन्ना तागेले 2 बायल अस्ती आनी प्राप्ती त्यांनी विधव जावन तांगेले अन्नाले वचून ಹೊರಡ್ತಾಂತಿ ಜರಾಸಂಧಲಕ್ಕೆ जरासंधाक कोप येवन तो कृष्णाक आक्रमण करता कृष्ण कसं करता ताक मात्र सोडता तागेले ओट्ट आशिल्ले राक्षसा पुरा जीश मारता अशी करून तो धांवन वता आनी वापस तागेले राक्षस फ्रेंड्सा पुरा ओट्ट करून वापस येता कृष्णाक अटॅक करूक तेन्ना वापस कृष्ण ताका मात्र सोडता तशी 70 पंता जरासंध येवन कृष्ण आक्रमण करता तेन्ना मथुरा वासा पुरा भारी कष्ट जाता तेन्ना कृष्ण लेखता आनी मुखारी अशी 5 जवचनज मथुरा नगर वासिंक पुरा म्हणून 18 पंत ताका सोलसून राता राती कसं करता म्हणल्यार ये नगरवासी पुरा घेवन देवशिल्पी जावन आशिल्ले विश्वरूपाक सांगून नवे एक नगर सृष्टी करता आनी द्वारका म्हणून सांगून त्या समुद्रा मध्येंतू थंय नवे एक अरमने बांदयता ताजे काही पुढे हांगा नंद महाराजांनी रोहिणी येता ती कृष्णा लोटो वृंदावनातून मथुराक तशी मथुरा वासी पुरा सकाळी उठयताना तांकां गोतना शिफ्टिंग प्रॉब्लेम कसले रात्री निद्दतान मथुरेंतू सकाळी उठयताना द्वारकांत तशी थंय कृष्ण मागीर तागेले वारडी करता 8 जणांक अष्टमहिषी रुक्मिणी सत्यभामा नग्नजित कोण कालिंदी सत्या भद्रा जांबवती अशी 8 जणांक वारडी करता मागीर भौमासुराले जैलांत आशिल्ले 16,100 बायलमनशाक उद्धार करता वारडी करून तशी ते द्वारका राबून आसतना द्वारकाधीश आसता तो ओड रायू तेन्ना तागेल बायल पुरा आश करता ती त्यांनी पुरा कृष्णाक प्राप्ती केलेली कशी म्हणल्यार विंगड ऋषी मुनीले तोंडा तकून तागेले गुणगान लीले पुरा ऐकून प्रीती पावन ताका पाविलेंती ये लील बद पळयलेले रोहिणी माताले तकून एक पंद ऐकूया म्हणून तांकां आशे तेन्ना रोहिणी माता सांगता तुम्ही काणी जेव्हा हांव तुमकां सांगता ना ताण ऐकल म्हण जाल्यार प्रीत उक्कून तो शीद वृंदावनांत गेले गोपीसा पळोवचे वता मागीर तो म्हाका शेष ना म्हूण तेन्ना तांणी एक प्लॅन करता ती आमी पुरा ऐकया कडेन बैसून सुभद्रेक कृष्णाल बहीण ती सुभद्रेक हांगा बागला द्वारा लागी रब्बोया कृष्ण आनी बलरामान येताना ती आमकां सिग्नल दिवो तेन्ना आमी काणी रब्बोया म्हूण सांगता ती तशीची सुभद्र ते बागला लागी रब्बयता ती कृष्णा पळय येतस की म्हणून तेन्ना आमकां सांग म्हूण ते वेळार ते बाल्य लील तिणें आयकनी तीन जावचे काही पुढे कृष्ण मथुरा चमकला ते तीन ऐकना तिला देखून ते ऐकत आणि तिक मस्त प्रेम येता कृष्णा वैरी प्रेम येवन तिगेले ते हात पुरा भितर वचून तळ ओडोड जावन ती थंय बोट चुकून पडता ते वेळार कृष्ण आनी बलराम येता त्यांनी ते रप्तन कसं जाला बाप नंगल बहिणी का म्हणून आलोचन करणं भितर तुकून ऐकूच कसले गोपीले ते प्रीती कहाणी ऐकत तांकां
ते ओल्ड मेमरीज उडगास येता आणि तांकाय प्रीती उक्कून येता महाभावार येतांती महाभावार येवन ये हात पूरा भितेर वता कृष्णाला आणि बलरामाले आणि दोळ पूरा वडोड जावन थंय त्यांनी तेच जगन्नाथाल रूप आम्ही आज पळोवचे ते रूपारी महाभाव म्हणतात ताका ते भावार त्यांनी पावताना भारी चंद ते आशिल्ले भितर चंद रूप कृष्णाले जगन्नाथाले ते रूप काही तेन्ना ते वेळारी नारद आकाशा वयर तुकून वत असताना नारद लेखता हे देवा हे कंची रूप तुगेले इतले सुंदर रूप इतले मधुर रूप कंचे बा तुगेले म्हणून लेखताना तोग्गेत काही तोग्गेताना सदैव प्रेमान तू बुड्डून असती ताणे तेन्ना हे रूप पळयलेले कुडले आनीकय विलक्षण जावन आशिल्ले प्रेम तागेले आंगा भितर येत काही तेन्ना तो वचून कृष्ण आपडताना कृष्ण पूर्ववत सुंदर जात काही तेन्ना कृष्ण निमगयत काही कसं जाय तुका निमगयताना हे भगवंता असल एक सुंदर रूप हांव हे दोळ पळयन तुगेले हे रूप तू पृथ्वी जणाला तुकून वंचन करूनच तांक हे रूप पळोवचे मेळका तू म्हाका हे वर दिल्ले पुरो तांक तू हे रूपारी दर्शन दिता म्हणून त्या प्रकार आम्ही कितले ऋणवंत म्हणून सांगू जायना नारद मुनी लगी तांगेले ते कोरिके प्रकार आज आमकां पुरींतू ते पुरुषोत्तम क्षेत्रांतू आमकां जगन्नाथाल रूप पळोवचें मेळटा अज्ञान आनी अविद्यामितान आमकां ते चंदाय मात्र मना वचना तितले चंद रूप कय ते देवाले तशीची आनी खुशी जाल्यार म्हाका कसं म्हळ्यार हे काणयेक आमगेले गांवचे उडपी कृष्णाक जोडसिलेले तितले म्हळ्यार हे कृष्ण अशी सकट जाल्ला म्हणून भितरच्या राणयेक गोतू ना तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार कृष्ण त्यांनी कशी बाल्य लीला ऐकत नव्हे म्हणून ते बाल रूपारी तांकां दर्शन दितकय इतले चंद म्हळ्यार कृष्ण हातान तू लोणया मुद्दू दिवन ते मधुर जावन रबला देवकी तिगेले स्तन तुकून दूध येत काय तिगेले हृदय तुकून तिग ते हाल येते एक पण दूध दिवन ते हृदय पतोर दवरन तिने कृष्णाक आपल्या चेरडाक हंगा नंद गोकुला पेटयलेले तशी रोहिणी मातेक भारी खुश येत काय तांकां सकडे पळोवन तशीची मागीर ते अप्रत्यक्ष जातकय अप्रत्यक्ष जाताना कसले रोहिणी मात कसं करता म्हळ्यार देवशिल्पी विश्वरूपा आपून वपास तसलेच कशी पळयला तिने ते सगड चंद कोरून विवरण दिवन तसले रूप कोरून ते मागीर देवकी रोहिणी माता मागीर तदनंतर रुक्मिणी सगड ते मूर्तीक आराधन करता ती मागीर रुक्मिणीन शरीर त्याग केल्या नंतर ते गोपी चंदनान गुटलो नासता ते मागीर आमकां हांगा आमगेले उडपींतू आयला आम्ही आज पळोवचे ते मूर्ती रुक्मिणीन आराधना केलेले देवकीन रोहिणी मातान पुरा द्वारकांत आराधन केलेली मूर्ती आम्ही किती भाग्यवंत ते हे सगळे भारी चंद जाल्ले ऐकूचेक तशीची हे काणये नंतर प्रभुजीन आमकां हेरा पंचमी म्हणून एक नवे एक टॉपिक आयकले मी ते कसं म्हळ्यार देवाले रथयात्रे शुद्ध द्वितीय जातकय ज्येष्ठ महिन्यांतू ते रथयात्रे जाल्ल्या नंतर पंचा दिवस ते सप्तमी म्हळ्यार ते हेरा पंचमी म्हणटा काय तेसू कसं जाता म्हळ्यार देव सदैव सुभद्रा लोट आसची ना भाव आणि बेणिया लोट ते देव एक पंता 15 दीस लक्ष्मी खुश करची कोतरी गुंडीच्या वचून तिगेले अन्नाल गरले थंय मावा ते म्हणटा तिथे राबता तिगे लोट्टू मागीर कृष्ण अत्येता म्हूण सांगून एक दीस भाव बेणे लोट वपास रथार बैसून वताना केद नेता म्हूण निमगयती तेन्ना रुक्मिणीक तो उत्तर दिता एक दीस चड जाल्यार 2 दिसांनी येता म्हणून थंय वचून तो येयिना म्हणटाना रुक्मिणी कोप येता ती सैन्या घेवन भायर सरतकय भायर सोरून थंय वचून ते काणी पुरा भारी चंद करून सांगला प्रभुजीन सैन्या घेवन वता ते तुकून तो बागेल घालताना वची वाटेर ती रुक्मिणी विमला देवीक
वचून एक ये निमगयता एडवाइस ते रिक काउन्सिलिंग जावन जाताची ती सांगता एक मोहिनी चूर्ण दिता ती ते सकट लावन वस निडलाक तेन्ना कृष्ण आकर्षण जाता तुका पळोवन म्हणटा तशीची रुक्मिणी ते वचून आपयताना कृष्ण याना बागेल घालता बागेल घालल्यानंतर ती सांगता यो तू तुका हांव शिकयता तू येत म्हूण सांगून 2 दिसांनी येनी ना पळय म्हूण सांगून ती ती तेची अधिपती ना त्यांची वासेरीचे थंय 752 years कೈ चूला सकट ती कोप्पारी मेन चूला पुरा नाश करता कೈ मागीर भगवंतू रान्नाणी ते रान्नाणी ते सकड चूला म्हळ्यार रान्नाणी ते सकड हे करून मागीर तिका तिगल खूप शांत करचेक अपास कृष्ण एकाड येता आनी ती शिकयत बुद्धी म्हण ती बागेल बंद करता भारी चंद हे आयकता म्हाका आमगेल वेंकटरमण देवस्थानाचे ओडतेराचे कडेरी कृष्णान येवन लक्ष्मीन बागेल घालचे तू खंय चमकलोलो म्हणचे मृगपेट चमकलोलो म्हणचे ते काणी पुरा आसा भट मामन सांगचे मागीर तीन बागेल काडचे ते उठ घासयले हे आनी ते काणी एकल आकस साधारण भारी चंद सायकुचेक चंद कोण प्रभुजीन सांगला तशीची अनेक कसं म्हणल्यार चैतन्य महाप्रभू ते पुरींत येताना स्वरूप दामोदरान सांगील कೈ काणी इतली चंद कोण सांगता म्हणल्यार आनंद पावता कೈ चैतन्य महाप्रभू आणि अनेक कसं म्हणल्यार आमकां कोळ काजलांतू एक इम्पॉर्टंट पॉइंट जगन्नाथ दोन्ही भाव असते ताका भायर इतले विजृंभण म्हणल्यार आयल जणाक अरेमने आयल वरी कसले उणीना घाण हे 54 56 भोग 54 आयटम्साचे प्रसाद पुरा आस जाल्यार भित्तेरी इतले ऐश्वर्य ते जाल्यार भित्तेरी मात्र तागेले माधुर्य भाव आस ताका ते गोपी सालोट मेळचे ते आतंक ते आतुर ते आसता गेले तशी दोन भावार आसा तो ते रुक्मिणीक मना वचना इत म्हळ्यार ऐश्वर्यांत आसती ते माधुर्य भाव आमी आत्मा तुकून मना करून घेवका म्हळ्यार एक पॉइंट भारी खुश जाले अशी मस्त चंद करून सांगला फुडल्या पंथा प्रभुजीन हे पंथ येवचेक वार येवचेक आमी राखता आशिल्ले ती पुराय जाणी तशीच आयकला सगळे फुडल्या वार तुकून आनी नेक्स्ट क्लास केदना केदना म्हूण आमी राखता आशिल्ले ती हांवें ब्रीफ केलेले तू कसले चूक आशिल्ले रे प्रभुजीन म्हाका माफी कोरका आनी मेगेले एक सान किंचित सेवे म्हूण लेखून म्हाका तुमी आशीर्वाद कोरका म्हणून हांव मागून घेता सर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे